नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन, गणपती वर्साचे गंगेचे वाटेक फोगाचे गडगडाट वाजत गाजत बाप्पाक गोंयकाराचो निरोप। नागेशी सौंदेकारांच्या आडबयच्या गणपतीचे परंपरेन विसर्जन। नवे तालाव गोंयांत चालीक लागचे आदींच खराब रस्त्याच्या नांवान कुरकूर। सरकाराचो तालावांक कातर लावपाचो विचार। येरादारी मंत्री म्हणटा रस्त्याच्या नांवान पळवाटो नाकात। स्विमिंग कोच गांगुली आड एक्शन घेवंक पुलिसांक फ्री हँड। मुख्यमंत्री म्हणटा शक्य ते सगळे करपाचे पुलिसांक निर्देश। स्विमिंग संघटनेकय सांगल्या कारवाय। गोंय पुलिसांच्यो टिमी पावल्यो मध्य प्रदेश बंगालांत। हॉटेलां चार्टर सेवेचेर भरम 60 जीएसटी टुरिस्टांनी केली फाट। टीटीएजी म्हणटा जीएसटी 28 वेल्यान 12% करात। विशय जीएसटी मंडळाचे गोंयचे बसकेंत। चंद्रयान चंद्राचेर देंवता तशी पुराय संवसाराची नजर भारताचे मोहिमेचेर। प्रधानमंत्र्या बरोबर इतिहासीक खिणाची साक्षीदार जावंक गोंयची दोगां विद्यार्थी बंगळुरा अवकाश केंद्रांत। आणि निमाण्या 10 मिनटांत 2 गोल मारून ओमानान केलो भारताचो हार्ट ब्रेक। येजमानान खेळांत केल्या बरीच सुधारणा। पांच दिसांचे गणपतीचे विसर्जन, सुख शांती समृद्धीचो आशीर्वाद दिवन 5 दिसांचो गणपती वर्साचे गंगेचे वाटेक लागलो। शुक्रारा सांजे सावन फोगाच्या गडगड आणि मोरयाच्या गजरान गणपती विसर्जनाच्यो गोंयभर मिरवणुको। अजुनूय 7, 9 आणि 11 दिसांचे घरांतले आणि सार्वजनीक गणपती धरल्यार अनंत चतुर्दशी मेरेन चवथीचो मूड आसतलो। गोंयकाराच्या 5 दिसांचे गणरायाचे विसर्जन। जय गणपति बाप्पा मोरया। गण 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 मोरया। जय गणपति बाप्पा मोरया। गण 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 मोरया। जय गणपति बाप्पा। सर्वाधिक पूजन तुमसे करी। गाऊनी आरती ओवाळी तो धूपारती। गण 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 मोरया। जय गणपति बाप्पा मोरया। गण 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 मोरया। जय गणपति बाप्पा मोरया। गण 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 मोरया। जय गणपति बाप्पा मोरया। विनायक हो। दुर्बाट आडपय गणपती विसर्जनाची वेगळीच परंपरा। तरेतरेची चित्रां करून ताचेर गणपती दवरतात आणि गणपतीक माथ्यार धरून विसर्जन करतात। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाचोय गणपती आडपय ताच्या मूळ घरा। बांदोडेच्या सौंदेकार राजाच्या घराण्यांतलो गणपती नागेशी पायलो। आडपय आनी राजा सौंदेकाराच्या गणपतीचे विसर्जन।
हो गणपती जो आसा नागेश सोंडेकर नागेशी हांगा आनी हो गणपती आमी खूब वर्सां जालीं म्हणजे कमीत ते म्हाका दिसा 200 वर्सां तरी आमची पिळगी आमकां सांगत आयल्या की हे गणपती आसा ते आमचे कुट्टी करून आमी शेतांतल्यान माती हाडून जावं 12 गुळे हाडप आनी 12 तयार करून हो गणपती हो तयार करप आनी तो चतुर्थीचे दीस हाडून तेजी हांगा स्थापना करप चारय वड्याचे वटेच्यान अशी स्थापना जाल्ली आसा म्हणजे राजे सोंडेकरान ती गांवचे बारीक लोकां खातीर स्थापना केली आनी ते दिसा आमकां हांगा तांदूळ वांटले गेलो वयता जे तांदूळ पुजेक लायले आयज आमी राजे सोंडेकर हेजे संस्थानाचे गणपती भोंवपाक आमी सगळे बांदोडेचे गांवचे लोक म्हणजे आपले बांदोडे 4 वाड्याचे लोक सगळे जमून बरेच पयलीं सुद्दां परंपरे प्रमाणे ही गणपती हाडप आनी पावपाचे हांगा हे आमी सगळे जमूनच करता आनी तेंचो एक वेगळो गणपती आसा ते बी आमच्या बरोबर ते सगळे पायतात आनी ते सगळे हे गांवाक आजुनी मान दितात आमच्या गांवा बरोबर ते सगळे सहभागी जातात आनी हे आमच्या बरोबर आमचे बरेच पयलीं सुद्दां आमच्या गांवांतल्यान सगळे हाडूनच तो गणपती हांगा हे केलो आसा. नवो मोटार वाहन कायदो नवे तालांव गोंयांत चालीक लागच्या आदींच फोंडकुलांच्या रस्त्याच्या नांवान लोकांची कुरकूर सुरू. हो केंद्रीय कायदो चालीक लावपा विशीं गोंय सरकाराची बसका जावपाची आसा. ते नजरेन येरादारी संचालक आनी ट्रॅफिक सेलाक अभ्यास करूंक सांगला. मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. गोंया पुरती कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो विचार चल्ला. येरादारी मंत्री म्हणटा खराब रस्त्याच्या कायद्या कडेन कांयच संबंद ना. हांवें ऑलरेडी न्यू मोटर व्हेकल एक्ट आनी कंपॅरिजन स्टडी हांवें ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी आमचे ट्राफीक सेल हांकां सांगलां की जे दोनी कंपॅरिजन स्टडीज कितें आहा पयलीं तो घेवन यो अकॉर्डिंग टू दॅट देन गव्हर्मेंट वील टेक दॅट. आय विल गो थ्रू दॅट फर्स्ट देन आय विल टेल. नवो कायदो गोंयांत चालीक लागपाचोच आसा. पयलीं रस्ते जाग्यार घालात, मागीर येरादारी कायदो म्हूण सोशल मिडियाचेर एकार एक पोस्ट व्हायरल जायत आसा. येरादारी मंत्री म्हणटा रस्त्याचो आनी कायद्याचो संबंध ना. Now you cannot link both the issues. Roads are not done up. Who knew it will rain so excessively the way it has rained? It has disrupted so many services, not only in Goa. Everywhere else they have disrupted services. They have disrupted normal things, including the pothole roads. They are worse than any other year that we have seen such huge potholes. So please don't link both the things. First do the roads, then you can charge. Both the things cannot be connected. By when you would implement? Like a simple example I will give. Drunkenness. Previously the fine may have been 1,000. Now it is 10,000. You mean to say because there are potholes, a person should be allowed to drink till the potholes are filled? So get as much drunk and be a killer on the roads? So this argument will not hold. Implementation Implementation, it is central government who has already asked us to implement. So we will immediately start the implementation. by when? उटंगारांक खंय रस्त्यांची वाट लागल्या, लायटीचोय प्रॉब्लेम जाता खरो. मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी समजून घेवचें. पावस येद्या मोठ्या पडल्या उपरांत म्हाका दिसता आमी रस्ते जे आसा आनी प्रत्येक कडेन ज्या जाग्यार ऑलरेडी काम चालू आसा थंयसरूच पोटहोल चड आसा तशें पळयत जाल्यार त्या खातीर येद्या व्हडलो पावस पडल्या उपरांत आमी म्हणटा की 50 वर्सां उपरांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात पावस पडला आनी कंटिन्युअसली पडला सो दॅट बारीक आसतलो पोटहोल व्हडलो जातलोच तेच्या खातीर आमकां हें बेर करचें पडटलें टील एनादर म्हाका दिसता थोड्या दिसां खातीर बेर करचें पडटलें तें जाल्या उपरांत नक्कीच आमी जाता तितके बेगीन सगळे रोड्स जे आसा पळय न्ही हे रिपेर करप पोटहोल करप हें काम करून घेतले.
प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. म्हापशा पेड्या कॉम्प्लेक्सांत अल्पवयीन स्विमराचो विनयभंग करून फरार जाल्लो गोंय स्विमींग संघटनेचो मुखेल कोच सुरजीत गांगुलीक गोंयच्या पुलिसांनी दिल्ली पुलिसांच्या आदारान थंय वचून उखल्लो. काश्मेरे गेट वाठारांत ताका अटक केली. अस्तंत बंगालांतल्या हुगली जिल्ल्यांतल्या रिश्रा पुलीस स्टेशनाचेर चलयेच्या बापायन गांगुली आड कागाळ नोंद केल्ली. ताचे वेल्यान म्हापशा पुलिसांनी ईमेला वेल्यान कागाळ घेतली. गांगुलीच्या आड अल्पवयीन स्विमराचो विनयभंग आनी बलात्काराचो आरोप आसा. म्हापशा पेड्या खेळा संकुलात स्विमींग संघटनेचो मुखेल कोच सुरजीत गांगुलीन विनयभंगाचे कर्म केल्ले. मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या पुलिसांक हे केशीत फ्री हँड दिल्लो. शक्य ते सगळे करपाचे निर्देशूय दिल्ले. ते प्रमाण उत्तर गोंयचो SP, SDPO आनी म्हापशेचे PIची टीम 2 दीस जाले फरारी कोच सुरजीत गांगुलीक सोदताले. कर्म सोशल मिडियाचेर व्हायरल जायत सावन तो फरार जाल्लो. गोंय पुलिसांचे टिमी बंगाल आनी मध्य प्रदेशांत गेल्ल्यो. मोबायल ट्रॅकराचेर तो दिल्ली पावला म्हणपाचें कळ्ळें आनी पुलिसांनी ताका काश्मीर गेट वाठारांत दिल्ली पुलिसांच्या आदारान उखल्लो. ताका रिमांड घेतले. कॉग्निजन्स घेतलेलो आसा. हांवें म्हणजे तो सस्पेंड करता आसतना हांवें दिगंबर कामती कडेन उलयल्लो ह्या विशयाचेर. त्यांनी म्हाका सांगलें की ऑलरेडी आमच्या एसोसिएशनान ताजेर एक्शन जी आसा ती ऑलरेडी घेतल्या. हय, हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला कारण तो गोंयांत गायना, तो ऑलरेडी भायर गेल्लो. हय 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 पुलीस ताजेर एक्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संसड्या वेल्या कोयराचे राशींक लागिल्ल्या उज्यान थंयच्या लोकांक लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण गोवा फावंडेशनान इशू हायकोर्टांत व्हेला. लोकांचें लुकसाण कितलें जालां तें थारावपाचें प्रदूशण नियंत्रण मंडळान. विशय तडीक लागा मेरेन संसड्यार कोयराचें डंपिंग बंद करपाचे निर्देशूय अधिकारिणीक दिवचे म्हूण आतां गोवा फावंडेशनान नवो मुद्दो काडला. हो मुद्दो मूळ याचिके परस वेगळोच आशिल्ल्यान कोर्टान NGOक याचिकेत दुरुस्ती करूंक सांगल्या. उपरांत 2 सप्तकां भितर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एफिडेवीट दिवपाची. केस 27 सप्टेंबराक दवरल्या. घेवया कमर्शियल ब्रेक. हॉटेलां आनी चार्टर सेवेचेर भरमसाठ GSTक लागून टुरिस्ट गोंया कडेन फाट करतात. टुरिस्ट बाकीच्या देशांनी चल्ले म्हूण ट्रॅव्हल अँड टुरिझम संघटना सरकाराक निवेदन दीत आसा. हॉटेल चार्टरांचो GST 28% वेल्यान 12% स्लॅबांत हाडचो म्हूण विशय GST मंडळा मेरेन व्हरपाचे यत्न. 19-20 सप्टेंबराक GST मंडळाची गोंयांत बसका जाता. माविन म्हणटा विशय अर्थमंत्र्या मेरेन पावयता. To the Chief Minister that the GST rates of 28% were killing our hotel industry in Goa because other countries such as Thailand, which is our major competitor, had rates of 7%. Most of our clients were going to other countries and India was losing out. So we requested them to put it up to the GST Council for reduction of those high rates of taxation of GST. How much reduction you are expecting in GST rate? Well, we had requested 12% for the highest category, and slightly lower for the lower categories. That's right. In every country other than India, there is a differential GST. When it is 24%, for tourism is 6%. Standard GST is much higher than tourism. Every country, Thailand, Malaysia, all our competition, Bali, it is between 6 to 7%. Whereas the normal GST is about 20%. All the other ministers of all the other states are coming here on the 20th. So that Movin will be in charge of that from Goa side, and we hope that he will be able to help us on this issue. GST meeting, council meeting is taking place on the 19th and 20th of Goa. 19th September will be the officers meeting. 20th September will be the meeting where all GST council members who comprise finance ministers and some chief ministers from all the states will be descending into Goa. The Union Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, she will be coming. Many meaningful decisions are expected to be taken in this particular meeting. There is always a clamor for lowering the rates. With the auto industry in distress, that is one classic example where they want the rates lowered. I've been speaking to the hoteliers who also had come and represented, where they want from 28% the hotel rates tariff should be lowered to 12%. What do we find today? Charters are decreasing. Rate of taxation is very high. 28% is very high. It should be lowered to a
reasonable level of 12%, or I don't know whether it's going to be 18%. I cannot speak for the GST Council, but I for one will definitely fight for lower rates. So all these issues will be there on the table. Goa is going to be a venue where a lot of important decisions are likely to be taken and have to be taken to kickstart the economy so that it bounces back to very high levels to make us competitive with the rest of the world and other destinations. So Goa picks up more in terms of tourism. Council meeting खंय जातली venue गोंयान? Venue is the venue decided is Doubletree Hilton Hotel on Kadamba Plateau. Yeah. TTAGचे म्हाका मेळ्ळें की तांची डिमांड आसा की 28% GST तांकां लायता तो निदान 15%ाचेर हाडचो म्हणून तेंच्यांनी म्हाका रिप्रेजेंटेशन दिलां. तेंचें रिप्रेजेंटेशन फायनान्स मिनिस्टराक हांव धाडून दितलो. 20 सप्टेंबरा दीस हांगासर फायनान्स मिनिस्टर GSTच्या मिटिंगे खातीर येवपाचो आसा. हांवूय पर्सनली तांच्या बरोबर ह्या विशयाचेर डिस्कशन्स करतलो. चंद्रयान 2 चंद्राचेर देंवता तशी पुराय संवसाराची नजर भारताचे हे मोहिमेचेर. शेनवारा फांतोडेर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर चंद्रयानाचें लँडिंग. इस्रोचे विज्ञानीक लँडिंग यशस्वी करूंक पेटल्यात. देशभरांत शाळा विद्यालयांनी हे मोहिमेचें मोठें वारें. स्वता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या वेंचीक विद्यार्थ्यां बरोबर हें लँडिंग बंगळुरूचे सॅटलायट नियंत्रण केंद्रांत वचून पळयतलो. गोंयची यश जोशी आनी तनुश्री तपाडिया त्या खिणाची साक्षीदार. खासा रिपोर्ट. चंद्रयान 2 मोहीम भारत आणि इस्रोच्या सायंटिस्टां खातीर सामकी प्रतिश्ठेची. निमाण्या टप्प्यात पाविल्ले हे मोहिमेत विक्रम लँडर शेनवारा फांतोडेर 1.5 ते 2.5 मजगती चंद्राचेर देंवपाचो आसा. उपरांत तातूंतल्यान प्रज्ञान रोवराचे चंद्राच्या अभ्यासाचे मार्गक्रमण सुरू. पहिलेच खेप एखाद्या देशाचे चंद्रयान चंद्राचे दक्षिण ध्रुवाचेर लँड जाता. ते यशस्वी जाल्यार भारत, अमेरिका, रशिया आणि चीनाचे पंक्तीत. बंगळुरूचे अवकाश केंद्रांतल्यान हो खीण पळोवंक प्रधानमंत्र्याबरोबर कांय वेंचीक भुरग्यांक संद. देशभरात हे खातीर घेतिल्ल्या सर्तींतल्यान ही 70 भुरगीं सिलेक्ट जाल्यात. गोंयच्या यश जोशी आनी तनुश्री तापडियाकय हो मान मेळ्ळा. यश जोशी बांबोळे कुजिरांतले रोजरी स्कुलांतलो जाल्यार तनुश्री तापडिया वास्कोच्या नेवी स्कुलांतले. ह्या भुरग्यांनी ऑनलायन अंतरिक्ष विज्ञानाविशीं क्विज सर्तींत बऱ्यापैकी यश जोडलें आनी ती सिलेक्ट जाली. पालकांबरोबर ही भुरगीं बेंगळुरूत पावल्यात. प्रधानमंत्र्याबरोबर इतिहासीक खिणाची साक्षीदार जावंक. प्रोसिजर म्हणजे पयलीं ताका सायन्स आनी मॅथ्स बी ताजो फेवरेट सब्जेक्ट. सो तो इंटरनेटार ताजेर ते क्विजीस बी आन्सर करीत आसता. ओके. ताका गव्हर्मेंटाचे इस्रोचे ऑर्गनायज केल्ले क्विज ताणें आन्सर केल्ले आनी ऑन दॅट बेसीस म्हाका दिसता ताजी सगळे आन्सर्स करेक्ट जाली आनी आमकां एक कॉल आयलो की ही सिलेक्टेड म्हणून. इस्रोंतल्यान फोन करतकच वी वर ऑल एक्सायटेड आनी मागीर ताणें आमकां फूल आयटनरी सांगली कशें कितें येवपाचें. 1 पेरंट इज अलाउड. सो अकॉर्डिंगली आज आमी बेंगलोर आयल्या बाय फ्लायट. ओके. एंड वी आर व्हेरी एक्सायटेड टू सी द इव्हेंट. वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. आता केन्ना काय टायम जाता काय म्हणून रावले आमी. ही इज व्हेरी एक्सायटेड सामको. Well, the initial phase was, could not believe it. Then, of course, once it sunk in, it is a very exciting moment to be a part of one of the biggest events Indian scientific community has ever seen. And, of course, to watch it live with Prime Minister Modi ji is a wonderful experience. Yes, we are certainly looking forward for this event. We are already at Bangalore at the ISRO guest house. We have to commend ISRO for their professional way in which they have conducted this whole event. And we are hoping for the night, which is going to be a long night, and hoping that it will be a successful night for all of us. Then, as everybody have already mentioned, till now it had been successful, and I hope it would be successful tonight. The landing would be successful and it would land softly. Thank you. Arpesh, shaking of some minds, awakening of some shadows, beating of hearts, arrival of some fellows. It is because of who? Only Chandrayaan 2. It's not actually related to space, but there
are reservations in our country. I'm going to ask him about why are there reservations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. LICन 1 सप्टेंबराक 64व्या वर्सांत पावल घालें. 63 वर्सांचे यशस्वी कार्यकाळाचेर LICचे ज्येष्ठ विभागीय व्यवस्थापकान पणजे मिडिया मुखार परफॉर्मन्स रिपोर्ट कार्ड दवरलें. देशभर 12 लाख एजंटांचें जाळें, 29 कोटी वैयक्तीक पॉलिसी, 11 कोटी ग्रुप इन्शुरन्स, पुराय लायफ फंड 28,000 कोटी आनी 31 लाख कोटींची मालमत्ता. टाटा उपरांत LIC खंय दुसरी ट्रस्टेड कंपनी. LICन गोंयांत आनी बाकीच्या राज्यांनी CSR कार्यावळी सुरू केल्यात. In total, we have approximately 12 lakh agents. These agents are spread in rural areas also. They are not only spreading the awareness of insurance, but also helping the policyholder giving post services also wherever the insurance policy is taken by the policyholders. More than 29 crores we have policies with individual policies I am talking about. Other than this, we also have group policies. 11 crore is the group insurance which we have for individual policyholders. It gives me such an immense pleasure to tell you that we are market leaders and we have a market share of 66.24%. Recently, this was published in various newspapers on 16th of July. The national insurer LIC follows the Tata to occupy the second slot in the category of most valued brand. So this is again one more feather in the cap of LIC. And then LIC has sanctioned 25 lakh rupees for this project, you know. And this is the construction going on. 80%, 80 to 85, I think is already done now. So this is what we are doing, you know. See, what happens is we have a golden jubilee fund LIC has, because you know this fund is specifically LIC has kept, you know, for these kind of activities, social services where it can go give, you know, provide benefit to society in general. क्रोएशियन कोच स्टिमाच्याच्या मार्गदर्शनान भारतान खेळांत बरीच सुदारणा केल्या. मात पयल्या वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर मॅचींत ओमानान भारताक 2-1 मारले. गुवाहाटींत जाल्ले मॅचींत भारतान 80 मिनटां पेजाद खेळ केलो. कॅप्टन सुनील छेत्रीन पयल्या हाफांत गोल मारून भारताक आघाडी दिल्ली. मात निमाण्या 10 मिनटांत भारत फिटनेसाचेर कमी पडलो. ओमान 2 गोल मारून जिखले. भारताची फुडली मॅच 10 तारखेर कतारा आड दोहांत.